मुरगांव पालिकेची अर्थसंकल्पावेली खासा बसका मंगळारा फुडें धुकल्ली। अर्थसंकल्पाची नोटीस मेळ्ळी शुक्रारा। तो वाचूंक कमीत कमी सप्तक जाय असो नगरसेवकांचो मुद्दो। कांय नगरसेवक पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक बिझी आशिल्ले अशें नगरसेवक शेखर खडपकार म्हणटा। अर्थसंकल्पाचेर आतां 6 बसका जातली। स्थायी समितीचो अर्थसंकल्प पास जाला, ताका लागून दिसपट्ट्या खर्चाचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्याधिकाऱ्यान सांगलें। कितें जाला की बजेट ऑलरेडी डिले जाल्लें, कोड लागलो न्हू, सो म्युनिसिपालिटी हॅज टेकन परमिशन फ्रॉम दिस इलेक्शन कमिशन एंड द डेट वॉज फिक्स्ड. But what has happened, we have got this notice on Friday. We got the full budget file on Friday, so there was short time to discuss. So secondly, it was noticed that the summary is also not given for us to at least go in, we could process it like easily. That is also not done. सगळे जाण युनिमसली सगळे काउन्सिलर मागूंक सोदताले की बाबा आमकां आनी मातशे 4-5 दीस मेवपा जाय वाचून. सो त्या बद्दल आमकां सिरियसली मातशें तेजेर आमी घेवन ती बजेट मिटींग 6 तारखेक धरपाची केला, ती येत्या मंगळारा. नेक्स्ट 7 days पूण नाका बजेट रीड करपाक इयरली बजेट तो काउन्सिलरांनी सगळ्यांक फ्रायडे नोटीस पावला, सगळ्यांक एकान एक काउन्सिलराक. थोड्या काउन्सिलरांनी फ्रायडे नोटीस घेतला आनी सायन मारूंक ना, इंटेन्शनली मंडे सायन मारला की खुबशे काउन्सिलर हांगा एलिगेशन घालताय तांकां ती थंय वयर भोंवताले आमच्या इलेक्शनाक 5 नंबराच्या. सॅटर्डे संडे इलेक्शनान भोंवन टायर्ड जाली, टायम मेळोंक ना बजेटाचें वाचपाक, पूण हांगासर बजेट पोस्टपोन केला. हो अन्याय, हो म्युनिसिपालिटीचेर अन्याय. हांगासर सॅलरी बिलरी स्टॉप जावपाक शकता. चीफ ऑफिसरान एक्चुअली बजेट घेवपाक जाय आसलें. अर्थसंकल्पाची बसका फुडें धुकल्ली म्हूण ताचो दिसपट्ट्या प्रशासकी खर्चाचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्याधिकारी यशवंत तावडेन स्पश्ट केलें. The standing committee budget is already passed in our standing committee. So that will not affect our daily routine accounts matters or audit matters. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. पिळगांवां बागवाड्यार बेकायदेशीर रितीन प्लॉट तयार करपाचें काम चल्लां म्हूण कांय गांवकारांनी कागाळ केल्या. लोकांनी मामलेदारा सयत राना खातें आनी बाकीचे संबंदीत खात्यां मेरेन प्रकरण पावयलां. बागवाडा पिळगांव हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट आनी ते झोन ऑचर्डाक पडटा आनी थंय तेंच्यांनी कसलीच परमिशन घेवंक ना पंचायतीचे, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, ना टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे, ना कसलेच परमिशन. त्यासाठी आम्ही सुद्धा एक कॉपी फाईल केल्या सगळ्यांचेर अगेन्स्ट तेंच्या सगळ्यांक रिपोर्ट केला, मामलेदार टू कलेक्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एनवायरमेंटाक सुद्धा. सांखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलाक 50 वर्सां पुराय जाली. बांगरा महोत्सवी सुवाळ्याच्या कार्यावळीक राज्यपाल भारत वेरवांचू आनी सांखळेचो आमदार आशिल्लो. As you know, education is the most important and critical wealth that one can acquire in life, and I am happy that you are putting in your utmost efforts for the service of society through this institution of yours. सांखळेकारांनी सांखळेकारा खातीर सुरू केल्लें हें हायस्कूल खरोखरूच सगळ्या सांखळेकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आनी जेंच्यांनी आमी म्हणटा आपल्याच मातयेंतल्या लोकांनी आपल्या मातयेंतल्या लोकां खातीर सुरू केल्ली अशी संस्था. दिवचले मारुती मंदिरात योग प्रतिष्ठानान बरे लिखाणा खातीर कॅलिग्राफी आनी योग उपक्रम दवरला. 6 दिसांच्या शिबिरात मोठ्या प्रमाणात भुरगे वांटेकार जाल्ले. हल्ली संगणक युग असल्यामुळे बरेच विद्यार्थी म्हणा किंवा बरेच पालक सुद्धा हस्ताक्षराकडे दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसतात. 6 दिसाचो हो कॅलिग्राफी आनी रोप स्किपिंगाचो वर्कशॉप मारुती मंदिर हांगासर आमी घेता. त्याच बरोबर रोप स्किपिंगाचो प्रचार बिचोले तालुक्यात जावचो म्हणून आनी त्याच बरोबर भुरगीं आमची क्रिएटीव जावची, हेल्दी जावची म्हणून हे दोन्ही उपक्रम योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान तर्फे आमी आयोजीत करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणेच्या सम्राट स्पोर्ट्स क्लबान दवरिल्ली अखिल गोंय सीझन बॉल क्रिकेट सर्त साळ्यांतले भूमिका स्पोर्ट्स क्लब जिखले. फायनलीत तांणी केळ यूथ क्लबाक 87 रनांनी मारले. सर्त ओझरी ग्राउंडार जाली. सभापती राजेंद्र आर्लेकार इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आशिल्लो.
इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.